इको टुरिझम, नवो क्रूज बर्थ आणि बाकीच्यो कांय वेगवेगळ्यो सर्विसीस चालू करून एमपीटीचो पोर्ट स्वताच्या बळार बरे तरेन चलूंक शकता म्हूण एमपीटीचो चेअरमॅन आय जयाकुमार उलयला। 125 वर्सां वयर पोन्न्या ह्या पोर्टाक कसलोच भंय ना म्हूण तो उलयला। मायनिंग बंद जाल्ल्यान पोर्टाक येणावळीक नवे नवे प्रयोग करचे पडटात। We will open some more business avenues in Vijaydur area also, but that doesn't mean that we will close. Now already we got a better support from the ministry, and now the additional business idea. Now we are improving our cruise, additional cruise berth. We are improving around 34 crores. We are investing in the cruise berth improvements, and additional one more cruise berth will be constructed in the next 3 to 4 years. For that, a master plan has been done. And we will have a separate facility for a domestic cruise and separate facilities for international cruise. And we have a wider plans. We are having a consultancy also, and we are consulting the stakeholders. Many of the hotels we are encouraging, why can't you build a jetty so that water-based ferries can be moved from one place to another. So we are taking all possible steps, like eco-tourism. Tourism related, we are focusing more on that. Apart from that, clean cargo segment also we are focusing. So nothing to worry about it. The port will survive. It is having a tradition of more than 130 years. So I may come and go, people may come and go, but the port will remain forever for the society, for Vasco. So we have taken various measures as a plan B also. Even though I know it may take some more time, but despite that we have taken a lot of steps. And Pollution Control Board decision a few days back to renew the consent to operate. It's a good news for us, and again I wanted to reiterate that the dust level, it has to be within the limit. That's what now I told our officers also. We should not be any complacency feeling. एक तर रावक सारके घर दियात, ना जाल्यार आसा थंय घरा सारकी करून रावक दियात म्हूण कोमा रिंग रोडावेल्या 12 फामिलीची मागणी। पावसात खंय तांचे हाल जातात। फाटली कितली वर्सां जाली तांचे हावजिंग बोर्डात पुनर्वसन करपाचे यत्न चल्ल्यात। तांकां कोर्टान थंयच्यान हालोवंकय सांगल्यात, मात ते उपरांत कांयच जाग माग ना म्हूण लोक चाळवला। लास्ट इयर आमकां हांगसून शिफ्ट करपा आशिल्ले रोड येता म्हणून, पूण अजून शिफ्ट करूं ना। 1 वर्स जालें आनी आतां आमकां हेका पावस पडलो, सॉलिड त्रास जाता, उदक बीन भितर येता आनी कितें रिपेरूय करपाक मेळना। हे जागे समज रिपेर केलें जाल्यार आनी फाल्यां सकाळीं रोखडोच रोड जालो जाल्यार आमी ते पयशे वेस्ट न्ही, आमी कितें करतले, सगळे पयशे हे जातले। सो मातशें बेगीन हें करचें। 2 फॅमिली आसा, आमगे सेपरेट रेशन कार्ड आहा। आमकां दीस जाल्यार 2 एकर सेपरेट आमी एक हितून 2 फॅमिली शिफ्ट जावपाक शकना, नाल्यार आमकां हांगाच दवर। आमी थंय सारकी चिड्डतली, आमची हे तरी जावपाना। किचन सगळें आमचे सेपरेट आसा, कळ्ळें न्ही। सगळें 2 फॅमिलीचे आनी थंय ते धाकटे घर आसा, आमी दोनी रावपाक शकना थंय। आमची मागीर खूब झगडी जातली मागीर, नाल्यार आमी हांगाच हें करपाचें, नाल्यार आमकां हांगाच खंय फाटल्यान जागो दी आनी आमकां फाटल्यान कितें आमचें सामान घेवन खंय वयतली, इतकें आमचें सामान आहा, पावस आहा, आमी आतां जर सामान घेवन खंय वयतली, सगळे संवसार आमचो भरलेलो आहा, तेन्ना आमकां हांगाच कितें 1-2 कितके वर्स आमी रावली न्ही, थोडे दीस रावता आनी आमकां थंयसर एक कितें करून दिया। कित्याक इतली वर्स जाली आमी हांगाच, आमकां हांगाच दिवपाक जाय तो, पूण ते करूं आमकां कितें आसा, पूण आमकां तेणी एक कडेन हांगा दिवपाक जाय न्ही, दीत म्हणल्यार थंय। ते भायर सध्या आतां एका घरान 7-8 लोकांची फामील पुनर्वसन केल्या उपरांत सिंगल बेडरूम फ्लॅटान कशें रावप काय म्हूण लोकां मुखार प्रश्न। 75 वर्सां जाले आमकां, आमी हांगा आसात। हय, तांत फुडलें कितें, फुडलें आमचें घर वचना, आमी हांगा रावतलीं। आमचें घर वचना, आमी हांगा रावतलीं। हय, तुमी घर सोडना? ना, आमी घर सोडना, आमचें घर वचना, आमी हांगा रावतलीं। आनी दुसरी कडेन दिल्यार? दुसरी कडेन दिल्यार आमी एक फामिली वयतली आनी 2 फामिली आमकां जागो दिना हांगा। 2 फामिली 2 दिना हांगा, आमी 2 फामिली आसात, 2 फामिली आसा आनी 2 दिना आमकां, तेन्ना एक फामिली आमी थंय वयतली आनी एक फामिली आनी जागो नाल्यार खंय वयतली, जागो नाल्यार रावचीच पडली ना। ते कित्याक आमी बीन एक 2-3 घरांनी एक अशें हें केल्लें की आमी 2 फॅमिली आसा, की तेंच्यांनी आमकां लोकांक तशी 2 दिल्या, तशें आमकां दिवची म्हणून आमी तेंकां हें केल्लें,
कळ्ळो का तितून कितें ते 15 फ्लॅट ते हेका PWD तांकां हँड ओवर केल्या गव्हर्मेंटान खंय ते हावजींग बोर्डान गेल्यार तांकां ते आनी आतां ते 15 न्ही ते फ्लॅट ते हांगा आहा 12 घरां आनी ती 3 आहा ती दुसरी पार्टान पडटा तेंच्यान ते एडजस्ट करून आमकां दिवपाक जाता पळोवपाक ते मातशें कोणी मिनिस्टरान जावन नाल्यार गव्हर्मेंटान ते मातून पळोवन आमचें ते व्हडलें काम ते क्लियर करचें कित्याक थंय ते बीन रूम बीन धाकटेच आहा ते आमकां फॅमिलीक पावचे ना तेका लागून पोरू कोमा रिंग रोडावेल्या 12 फॅमिलींचे हावजींग बोर्डान पुनर्वसन करपाचें उतर फातोड्डेचो आमदार आनी मंत्री विजयान दिल्ले मात ते उपरांत कांयच जाग मागना लोकांचो सध्या 2 व्हड्यार पाय प्रुडंटा खातीर भिमा पाटील घेवया एक कमर्शियल ब्रेक